प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 2रो विसवोर, वोड 1 ते 11 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तिसऱ्या दिसा गालिलेयाच्या काना गांवांत एक लोग्न असले आणि जेजूची आवय थंय असली. त्या लोग्नाक जेजूकय आणि ताच्या शिसाक आपोवणे असले. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हळें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हळें, तो सांगीत इतलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां असली. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें, दोनां उदकान भरात. आनी तांणी पोतोसोर भरलीं. ताणें तांकां म्हळें, तांतलें इतलें काडून लोग्नाक परबेच्या कारभाऱ्याक व्हरून दिया. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलेलें ते चाकोर मात जाणो आसले. ह्या पासत कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हळको तो वांडटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणा मोदली पयली खुणा जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फांकयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर फावार ठेवलो. त्या प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की काना गांवांत एक लग्न आसा. जेजूक आपयला, ताच्या शिसांक आपयला, जेजूची आवय आसा आनी त्या लग्नाक सोरो सोंपता. सोरो सोंपता. भाव भयणींनो, जेन्ना आमी खंयच्या लग्नाक वेता, थंयचो सोरो आसता आनी जेवण आसता आनी खरें म्हणल्यार एका काजाराच्या दिसा लोक थंयचो सोरो पियेता आनी खूब कोत्ता. पूण जेन्ना जेजू ह्या कानाच्या गांवांत लग्नाक वेता, थंयचो तांचो सोरो काबार जाता आनी ताची आवय येता आनी ताका सांगता, तांचे लागीं सोरो ना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणींनो, मोरी जावन आसा जेजूची आवय. ती येता जेजू कडेन आनी ताका सांगता, तांच्या लागीं सोरो ना. हें लग्न जेजूचें नासलें. हें लग्न खंयच्या जेजूच्या शिसाचें नासलें. हें कोणाचें आसलें थंयसर गांवांत आनी ताका आपयल्लो, ताका आमंत्रण दिल्लें आनी तिचो सोरो काबार जाता जाल्यार ताका कितें पडलां. पूण ताची आवय येता आनी ताका सांगता, तांचे लागीं सोरो ना. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना जेजूची आवय मोरी जेजू कडेन येता आनी हो प्रश्न ताका प्रश्न म्हणजे ताका हें सांगता, जेजू तिका कितें म्हणटा? तो म्हणटा, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? भाव भयणींनो, जेजू आपल्या आवयक म्हणटा, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. आनी भाव भयणींनो, ह्या जेजूच्या उतरांचेर आमी नियाळ करुया. जेजू आपले आवयक माय म्हणना, आवय म्हणना, मामा म्हणना. ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? भाव भयणींनो, जेजू वय मोरयेन ताका जल्म दिल्लो, पूण ह्या वेळार जेन्ना तो तिका ओस्तोरे म्हणटा, तो तिका सांगता, मोरी, वय तूं म्हजी आवय, तुवें म्हाका जल्म दिलाय, पूण आयज थान खंयच्या बायलांक
म्हजे बरोबर तांकां म्हजे बरोबर येवंक जाता, तांकां म्हाका प्रश्न विचारूंक जाता, कित्याक हांव फकत तुजो पूत न्हय, हांव आख्ख्या संवसाराचो सर्वंटार. आनी देखून आयजतान तूं समज नाका की तुका अधिकार आहा म्हजेर, पूण आयज हांव जावन आसा सर्गीच्या बापाचो पूत, हांव जावन आसा वयर थान येयलां, आनी आयजतान तुज्यान म्हजो जो अधिकार तुजो आसलो म्हजेर एका पुता भाशेन वा माय भाशेन, तो अधिकार आयजतान तुका मेळचो ना. आनी त्या उपरांत कितें जाता भाव भयणीनो, तो म्हणटा तिका म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. भाव भयणीनो, त्या वेळार जेन्ना जेजू ताका आमंत्रण दिलें त्या लोगणाक, जेजू थंयसर नको आसलो की तांचो सोरो काबार जातलो म्हणून. तो नको आसलो की त्या दिसा तो मिलाप करतलो आनी उदकाचें सोरो करतलो म्हणून. तो केन्नाच थंयसर येवंक नासलो त्या लोगणाक. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना तो मोरेक सांगता म्हजो वेळ आजून पावंक ना, तो मोरेक सांगूंक सोदतालो, हांव ह्या वेळार लोगणाक येयला, हांव फकत थंयसर एके भाशेन थंयसर खुशालकायेन येयला, हांव थंयसर आनी कितें लोगणाचें काम करपाक, हें सोरो आनी उदक आनी सोरो करपाक आनी तेजे उपरांत मिलाग्री करपाक, शिकोवन दिवपाक, कितें म्हजें काम कॉमेस करपाक हांव येवंक ना, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना ह्या उतरांचेर नियाळ करता, कितले फाटी आमी समजता की आमी कितें बरें करूंक जाय जाल्यार आमी आयजूच करूंक जाय, कोण आदार करूंक जाय आयतांच करूंक जाय, आनी आमी चिंतिना की खरें देवाक कितें जाय तें. आमी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर शिकता, ताचे उतराचेर आमी परतून नियाळ करून तें उतर आमी पाळटा, आतां आमचो संबंद देवाशी घट जाता. पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता, आनी पवित्र आत्मा आमचे कडेन सदांच एके भाशेन आयतारा दीस न्ही वो सोमारा दीस न्ही, तो एकल्या तोडीर आमचे उलयता. कित्याक आमी ताच्या उतरान रिगून रावल्या, देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मा जावन आसा एक. आनी देखून जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट जाता, ताच्या उतरा वरवीं आमी मागणें करीत आसा, आमी देवाचें उतर शिकत आसा, आतां पवित्र आत्मा आमकां आमचे कडेन उलयता आनी आमी जाणवात आमी कितें करूंक जाय तें. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू सांगता ताका म्हजो वेळ आजून पावंक ना, ही उतरां जेजू आमकां कित्याक शिकोवंक सोदता, कितें आमकां शिकोवंक सोदता, की जेन्ना आमी कितें करूंक सोदता तेन्ना बरें आहा म्हणून वो आमी आतांच करूंक जाय म्हणून अहें आमी चिंतूंक नाका. पूण आमी जें पवित्र आत्मा सांगता, जें आमकां देवाचें उतर सांगता, जें आमकां आमचो देव सांगता, तेंच आमी करूंक जाय. कित्याक जेन्ना देव आमकां सांगता, तो वेळ जावन आसा एकदम बरो वेळ, तो जावन आसा एकदम कितें म्हणटा तो बरो वेळ, आनी तें काम जें आमकां देव सांगतलो तें आमकां खरेंच आमी बरे भाशेन करूंक पावतले. कित्याक त्या देवान आमकां सांगलां, आनी हो वेळ जो आमकां दिला करपाक, तो जावन आसा तो बरो वेळ आमच्या जिवितांत. आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेजून सांगलां आमकां की जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमचें काम करता, खरें आमी आमचो संबंद देवाशी घट करता, ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून आसता, आमच्या मनाची नळसुणणी आमी करता आनी तें उतर आमी पाळटा. पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयत आसा, आनी जेन्ना तो उलयत आसा, जें आमी करता आमी त्या पवित्र आत्म्या उदेशी करतले, देवाच्या उतरा प्रमाणे करतले, आनी खरेंच जीं आमी फळां दितलीं, आमी खरेंच बरीं फळां दितलीं, बरें काम करूंक पावतले. कित्याक तें काम आमकां देवान दिलां, आनी देवाच्या वेळा प्रमाणे आमी करता, खरेंच तांकां बरें आत्मीक फळ मेळटलें, सगल्यांक ताचो फायदो मेळटलो, आनी आमी खरेंच आमचें काम जें देवान आमकां सोंपयलां ह्या संवसारांत, तें आमी करूंक आनी तें सोंपोवंक आमी पावतले. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खरेंच भाशेन नियाळ करुया, आनी आयजतान आमी ह्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत सारूंक आयजतान आमी फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.